नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वान तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हजी कीर्त दिगंतराक म्हजें धन चार वंटिनी अशाच किर्तिवंता कडेन आमी आयज संवाद सादतले. तांची आयज मुलाखत घेतले. ते म्हळ्यार साहित्यीक देविदास बाब कदम. तांची थोड्या भितर वळख करपाक हांव विनवणी करता ग्लिनीस डायस हांचे कडेन. देविदास कदम हांचो जल्म 17 सप्टेंबर 1958 ह्या दिसा सदाशिवगड कारवारा हांगा जालो. उपरांत नोकरे खातीर ते काणकोण हांगा स्थायीक जाले. सुरवातेक ते सुनापरांत ह्या दिसाळ्यांत बरयताले. तशेंच जाग, बिंब, कुळागर, अनन्य, जैत ह्या नेमाळ्यांनी बरयताले. कोंकणी साहित्याच्या मळार ताचें व्हड योगदान आसा. ताणें कोंकणींतल्यान कथा, कविता, बालनवलिका, कादंबरी ह्या साहित्य प्रकार केळयल्यात. तांच्या साहित्या खातीर तांकां कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार, TMA पै फाउंडेशन पुरस्कार, विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, गोवा कला अकादमी पुरस्कार आनी 2007 ह्या वर्सा दिका हे कादंबरी खातीर साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. ताणें चड प्रमाणांत कोंकणी कादंबरी ह्या साहित्य प्रकाराक योगदान दिलां. आयज मेरेन तांची उजवाडाक आयिल्ली पुस्तकांची वळेरी अशी आसा: कथा संग्रह कांदळां आनी जितें मरण, कविता संग्रह कोहम, म्हजीं गितां आनी इंग्लिशींतलो माय सॉंग्स, बालनवलिका काणी आजाली, कादंबऱ्यो दिका, गांठबल, उबंतर, जाणवय, माय माती, पटवण आनी भुंयपूत. तशेंच दिका कादंबरीचो कन्नड भाशेंत अणकार जाला. अशे तरेन कोंकणींत दर्जेदार साहित्याची निर्मणी केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. आयज ह्या मान व्यक्तीची मुलाखत घेवपाची संद आमकां फावो जाल्या. आतां वेळ वगडायनासतना आमी हे मुलाखतीक सुरवात करता. ग्लिनीस बायन जशी साहित्यीक देविदास कदम हांची वळख करून दिल्ली आसा, हाचे भायर तांची एक वेगळी वळख आसा. ते सामके सादे. घरान सुद्दां तांकां मेळपाक गेले जाल्यार मेकळे मनान ते सगळ्यांक येवकार दिता. तरणाटे तांच्या कडेन मेकळेपणान खंयच्याय विशयाचेर संवाद सादपाक शकतात. आयज आमी तांचे कडेन साहित्याचे नदरेन भासाभास करया. देविदास बाब, तुमकां ह्या कार्यावळीन येवकार. म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां आसा. तुमची हालींच कादंबरी प्रकाशीत जाली ती म्हळ्यार भुंयपूत. तुमच्या आदींच्या कादंबऱ्यांनी आनी ह्या कादंबरेन लेखन शैली मातशी वेगळी दिसता. तशेंच तुमचे शब्द जे आसात, तुमी आदल्या कादंबरींनी कारवार वा काणकोण वाठारांतले शब्द खूब वापरल्यात. पूण भुंयपूत जेन्ना कादंबरी वाचता तेन्ना हे कादंबरेन गोंयान जी कोंकणी वापरतात ते शब्द चड दिसतात. हाचें कारण कितें? लेखन शैलीच्या नदरेंतल्यान आनी शब्दाच्या नदरेंतल्यान? पळय कितें आसता, जेन्ना लेखक एखादो विशय निवडटा तेजे फाटल्यान ती फाटभूंय आसता. ती ते कथानक खंय घडटा. आतां भुंयपूत हें कथानक गोंयान घडटा. तर गोंयान खंयची भास वापरता त्या भाशेचो अभ्यास करप हें चड म्हत्वाचें आसता. म्हणजे म्हाका अभ्यास करचो पडूंक ना, कित्याक हांव गोंयानूच रावता कितलींशींच वर्सां जालीं, लागीं 35 वर्सां जालीं. पूण त्या गोंयची भास म्हाका सवकळीची. जेन्ना हांव कारवारच्या फाटभुंयेचेर कादंबरी बरयता तेन्ना म्हाका तीच भास उपेगात हाडची पडटा किंवा त्या भाशेचो उपेग करचो पडटा. त्या गोंयच्या फाटभुंयेचेर जेन्ना हांव कादंबरी बरयतलो त्या गोंयचीच भास म्हाका जाय. तेन्नाच तें ऑथेंटीक दिसता, वास्तववादी दिसता. आनी साहित्याच्या नदरेन वास्तववादी दिसप हें खूब गरजेचें आसता. नाजाल्यार तें अडेचें दिसता. म्हणटकच गोंयचे भाशेन हांवें ती कादंबरी बरयली आनी चड करून गोंयची भास, गोंयची ओंपारी असो ताचो उपेग जालो. आनी तो काळ, ज्या काळांतली ती कादंबरी, म्हणजे त्या काळांत वचून ती भास ताचो उपेग करप गरजेचें आशिल्लें. देखून ती वेगळी दिसता. सर, तुमी तुमची भुंयपूत कादंबरी उजवाडाक येवची पयलीं तुमची दिका, उबंतर, जाणवय ह्यो कादंबरी उजवाडाक आयिल्ल्यो. समाजीक नदरेंतल्यान पळयता आसतना तातूंत भितर चालीरिती, मागीर अंधश्रद्धा आनी एक विशय, समाजीक विशय घेवन आसा. ताचे फाटल्यान तुमची भुंयपूत आयली हालींच. सो तातूंत गोंय मुक्तीझुजाची काणी आसा. तुमकां समाजीक विशय सोडून गोंय मुक्ती विशींचो विशय असो कित्याक सुचलो? त्या हाजेर कादंबरी बरोवची अशें कित्याक दिसली?
पण लेखकाक तशें हेंच कितें आसलें तशें कांय नासता. आतां तकलेंत एक कथा बीज येता किंवा खंयच्याय एक साहित्याचें बीज येता, जेन्ना तें बीज आपलेशेच भितर डेव्हलप जावपाक लागता, आपलेशेच भितर प्रक्रिया सुरू जाता. लेखक हो संवेदनशील मनात आसता आनी जेन्ना अतिसंवेदनशील मनाच्या अंतप्रवाहाचेर जेन्ना बाह्यात्कारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना थंय एक तरंग तयार जाता आनी त्या तरंगाक अनुभवाची जोड मेळ्ळी की मागीर त्या तरंगाची ल्हार जाता आनी उफाळून भायर सरूं लागता आनी तेच बरोवप आसता. म्हणजे हें बीज थंय तयार जालें की ताका अनुभवाची जोड मेळ्ळी की तें मागीर तें साहित्य जावन भायर येता. म्हणजे समाजीक विशयाचेर जेन्ना हांव बरयतालो तेन्ना तें कथा बीज आसतालें. हें इतिहासीक फाटभुंये वयलें म्हणजे हें वेगळी कथा बीज म्हणजे हें वेगळें जालें आनी तें वेगळ्या प्रकारचें आसतालें. तुम्ही भुईपूत हालींच प्रकाशीत केली, ताच्या पयलींच तुमची फटवण ही कादंबरी प्रकाशीत जाली. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ह्यो दोनूय कादंबरी कोवीड काळान तुमी बरयल्यो आनी कोवीड काळ खुबश्या साहित्यिकां खातीर बरो काळ आशिल्लो आनी वायटूय काळ. वायट काळ कारण घरांतल्यान भायर सरूंक मेळनासलें आनी अशा काळार तुमी गोंयच्या इतिहासाचेर एक पुस्तक बरयलें कादंबरी स्वरुपान. तेन्ना तुमकां कितें अडचणी आयल्यो, म्हळ्यार तुमकां संशोधनाच्या नदरेंतल्यान वा वाचनाच्या नदरेंतल्यान कितें आडमेळी आयली? कोवीड काळ सांगता म्हाका जिणेंतले खंयचीच गजाली अडचणीची जावूं ना. अडचणच हांव फायद्याच करून घेता. म्हाका काटे तोपला सुद्दां हांव विचार करता बऱ्यासाठी तोपला, मातशें 2 दीस लग्नाक चलप कशें बरें दिसतलें पळय अनुभव घेवया असो विचार करपी एक वेगळोच मनीस हांव. म्हणजे म्हाका ती अडचण बी कांय दिसूना. हांवें सामाजीक कादंबरी बरयली ताका संशोधन केल्लें म्हजे तकलेंत आशिल्लें म्हणजे तें पटवण बरोवप सोंपें जालें म्हाका. पण भुईपूत बरयतना म्हाका भायर वचचें पडटालें. हांवें तोंडाक मास्क घाली आनी ते सगळी प्रिकॉशन घेवन कोणाक वचून मेळ्ळो. दोंगर रानां माड्डेली, त्रास जालो थोडोसो कित्याक म्हजे रिसर्च वर्क ह्या कोवीड काळांतच सुरू जाले सगळे. म्हणजे हांव म्हजी घरकान्नी घेवन शाळेंत पावोवपाक वतालो कारण ती बसीन धाडप शक्य नाशिल्लें तेन्ना. गाडी चलोवन वतालो पण तिची शाळेंत वचपाक म्हाका प्रवेश नाशिल्लो. म्हणजे हांव एका देवळा वचून देवळाचे ते बी वरांड्यार देवूळ बंद करून दवरिल्लें थंय बसतालो, पुस्तक सगळी वाचतालो इतिहासा वेली जी हांवें वाचिल्ली पयल्या आनीकय वाचतालो, पॉयंट काडटालो, नोट डावन करतालो. मागीर खंय खंय वचून फिरून येतालो. पळय माजाळी त्या एरियेंत म्हाका खंय खंय कितके लोक जाणटे मेळटात तांकां प्रस्न विचारतालो. पण लोलया आयले की ते दोंगर चडटालो. अशें करून म्हजें तें सगळें चलप. अशें त्रास खूब जालो कित्याक कोविडच काळ आशिल्ल्यान तो एक बॅरियर आयिल्लो. पण त्या हातूंतल्यान हांवें व्हडलें तशें हें केलें ना, मात केली आनी तें संशोधन केलें. कित्याक म्हाका कोवीड हाडूंक शकलो ना. हांवें वेवस्थीत मार्क काडले आनी कोवीड जालो बी ना म्हाका आनी म्हजे पांयान दुसऱ्या कोणाक कोवीड जावं दिवं ना. हांवें अशे पद्दतीन प्रिकॉशन घेवन संशोधन केलें आनी मागीर ती कादंबरी बरयली. कादंबरी घरा बसून बरोवप जाता ना, कांय व्हडली अशी न्ही. तेका 3 म्हयने कितें तरी लागले म्हाका ती कादंबरी बरोवपाक, चड दीस लागूना. सर तुमी लेखनाक सुरवात केल्ली तेन्ना लेखना फाटलें प्रयोजन कितें आशिल्लें तुमचें आनीक तुमी नोकरी आनी लेखन हांचे भितर वेळ कशें दिताले? म्हाका हांव शिक्षक, टिचींग म्हजी हॉबी आशिल्ली. म्हाका पळय म्हाका शिक्षक जावपाचेंच आशिल्लें. नाल्यार म्हाका म्हजी शिक्षक म्हणटाले तूं सायन्सी वच हुशार भुरगो. म्हणटा हांव सायन्सी बी वचूना, हांव आर्ट्सांत गेलो. घरा कडचे लोक म्हणटा तूं सायन्सीच वच, दोतोर जा. ना म्हाका लिटरेचर आवडटालें म्हणून हांव आर्ट्सांत गेलो. आनी म्हाका हायस्कुलांत टिचर जावपाचें, म्हाका मोंक जावपाक आशिल्लें बेजिकली. पण तो म्हणजे एक लायफांत कट ऑफ जालो म्हणटकीर म्हाका नाल्यार हांव शिक्षक जातलो. खंय शिक्षक जातलो? प्रायमरी म्हाज्यान जावपाना ल्हान भुरग्यां बरोबर तितलें. आनी कॉलेजींत तर नाकाच नाका म्हाका हायर सेकंडरी. म्हणटकीर म्हाका हायस्कुलांत जावपाक जाय आशिल्लें. म्हणटकीर हांवें त्या तरेन एज्युकेशन घेवन हायस्कुलांत टिचर जालो. आनी टिचींग वॉज माय हॉबी. रिडींग टिचींग ही म्हगे हॉबी. रायटींग इज नॉट माय हॉबी. हांव रायटिंगांत तो मागीर आयलो तें वेगळें एक कारण की हांव टिचिंगांत रमतालो, शिकोवप रमतालो. 100% रिजल्ट दितालो इंग्लिशी सारके कठीण विशयात. म्हाका तें आवडटालें. दर दिसाक क्लासी वचप, वेगवेगळे मेथडॉलॉजी यूज करून हें करप, एक्सपेरिमेंट करप, बरें बरें तातूंत रमतालो. आनी तातूंतल्यान वेळ मेळिल्लो तेन्ना आज कडेन वळटालो. ताका लागून म्हाजी त्या काळांत पुस्तक खूब कमी आयलां. खूब वर्सांनी अशी येताली. म्हणटा आसतालो म्हणजे तकलेंत. हाजो अर्थ म्हणजे साहित्य प्रक्रिया बंद जाली अशी ना, तकलेंत चालूच आशिल्ली. ताका लागून हांव आतां एका फाटल्यान एक कादंबरी दिता. आतां 5-7 विशय म्हणजे तकलेंत कादंबरीचे आसा. म्हाका फक्त वेळ मेळ्ळो की हांव बरोवन काडटलो. तयार जाल्लें आसा सारकें. थोडेशें म्हाका हांगा थंय
रिसर्च वर्क करचे पडटलें. म्हणटकच तकलेंत नकळत म्हजे साहित्य प्रक्रिया चालूच आशिल्ली. पण टिचिंगात हांव खूब रमतालो, देखून हांव टिचिंगाक चड वेळ दितालो आनी मेळिल्ल्या वेळाचेर जे म्हाका स्वस्थ करतालें साहित्य तें बरयतालो हांव. तुवें म्हाका कथा बरें म्हणून म्हज्यान बरोवपा जावचें ना, तुवें म्हाका एक विशयार कादंबरी बरी म्हणून म्हज्यान बरोवपा जावचें ना. ती म्हाका म्हजी काळजांत खंय रुजूं जाय, म्हजे तकलेंत ती वाडूं जाय आनी तें मागीर भायर सरूं जाय. ही म्हजी साहित्य प्रक्रिया. बरोवपाकूच जाय म्हणून हांव बरयना, म्हाका बरोवप दिसलें काय हांव बरयतां. हांव जरा मुडी त्या बाबतींत, सगळ्याच बाबतींत हांव मुडी. करपा दिसता जाल्यार करता, म्हाका जर नाका वचपाचें दिसलें ना जाल्यार वचोय ना अशें. देवदास बाब, तुम्ही आतांच म्हळ्यार भुईपूत कादंबरी तुम्ही तुमकां 3 म्हयन्यांचोच काळ लागलो बरोवपा खातीर. तीनच. हय. आनी तुमच्यो पुराय जर साहित्य कृती बाकीच्यो मतीन घेतल्यो आनी कथा बीज तुमच्या तकलेन येतात, ते प्रकाशन मेरेन जे तुमी संस्कार करता मदीं, कितलो काळ सहजा लागता तुमकां एक कादंबरी प्रकाशीत करपा खातीर? प्रकाशन काळ जो आसता जनरली चड वता, कित्याक ते टायप सेटींग जावपा जाय, परत आमी प्रूफ रिडींग करप, परत दिवप, हातूंत जरासो वेळ वता. परत म्हाका एक संवय आसा की हांव बरयली म्हणून हांव छापना, 4 जाणांक वाचपा दिता, तांची प्रतिक्रिया घेता, ते कितें उलयतात ताचेर साधक बाधक विचार करता, दोगांय विचार करता, तांचें खूब योगदान आसा जे म्हजें पुस्तक वाचता. आनी मागीर हांव ती धाडटा. म्हळ्यार हांव पुस्तक बरोवपाक वेळ लागना म्हाका, प्रकाशीत जावन येत पर्यंत वेळ लागता आनी थंय कोणाची चूक नासता आनी ती प्रक्रिया हांव तशी दवरता. म्हाका दिसता 6-7 म्हयने तरी सहज वतात म्हगेलें पुस्तक येतना, वर्स सुद्दां वता. माय माती म्हाका दिसता 2 वर्सां गेली पुस्तक बरोवन जाले नंतर. आमी रोखडेच काडुया 3 म्हयन्यान म्हणिल्ले, पण ती कितलेशे जाणां कडेन वाचूं दिले, ते तांकां वेळ मेळटा तशें मागीर हे करतात न्ही, आपली वेळ घेतात, ताका लागून असो वेळ वता. सर, साहित्य प्रकार हो खंयचोय जावं, खंयच्या साहित्य प्रकाराक चड करून कथा कादंबरी हांगा एक कथा बीज जाय पडटा. सो अशी तुका कथा बीज तुमच्या साहित्या खातीर चड करून कादंबरी खातीर कथा बिजां कशीं सुचतात? कथा बीज म्हाका सुचच ना. म्हाका समाजांतल्यान कथा बीज मेळटा. एक लक्षात दवर तूं, खंयचीच गजाल जी आमी म्हणटा पळय ती भितरल्यान भायर येना, भायल्यान भितर वता आनी मागीर भितर पाकूळ जावन भायर सरता. संवसारांतल्यो सगळ्यो गजाली हांगा संवसारांतूच ती आसा, कळ्ळें तुका न्ही. आमचे भितर आसा तशें संवसारा भितर आसा. जेन्ना ताजें मनोमिलन जाता तेन्ना ते प्रक्रिया सुरू जाता. म्हाका समाजांतल्यान हांवें सांगलें न्ही, अतिसंवेदनशील मनाच्या अंतःप्रवाहाचेर जेन्ना बाह्यात्कारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना ते तरंग तयार जाता. म्हणल्यार बीज ते थंय मुळवण धरता आनी मागीर ते भितर डेवलप जावंक लागता. समाजांतल्यान मेळटा म्हाका. आतां आमी तूं म्हजी इंटरव्यू घेता, म्हाकाय हांगा एखादें बीज येवपा येता तकलेक, ते केन्ना आनी खंय मेळत तें सांगूंक जायना, पण तें सामकें काळजांत रुजूं जाय. खंय तरी म्हाका तें लागपा जाय, ते त्या मर्माचेर पडपा जाय ते जगाचेर सुवातेर, आनी तेन्ना तें डेवलप जावपा लागता. समाजांतल्यान मेळटा म्हाका कथा बीज. सगळी कथा बीज समाजांतल्यान मेळटा. ही भुईपूत कादंबरी म्हाका ते इतिहासाची खंड वाचतना म्हाका तकलेंत आयिल्ली. पयलीं हांव महानाट्य बरोवया अशें सुचतालो ताजेर, मागीर हांव कशें म्हणलें कादंबरी बरोवया. देवदास बाब, तुमी आयज मेरेन कोंकणीन 7 कादंबऱ्यो बरयल्यो आनी तुमच्यो कथाय तितल्योच दर्जेदार आसा. अजुनूय तुमची कांदळा कथा संग्रह भुरगे वाचतात. पूण तुमकां कादंबरी होच प्रकार मुखेलपणान कित्याक बरयन दिसता? म्हाका पयलीं कांय खबर नाशिल्लें. हांव जेन्ना कथा बरयतालो, म्हणजे पुस्तक येवचेंच आशिल्लें कथा संग्रह, तेन्ना उदय बाबान म्हाका एक फावटी म्हणलें, देविदास बाब, म्हाका तुजे भितर एक व्हड लेखक दिसता. तूं केन्ना कादंबरी बरोवपाचें केन्ना सुचलं तुका मनार आयला? हांवें म्हणलें म्हाका विशय आसा तकलेंत, तूं कित्याक बरयना उदय बाब कारणीभूत कादंबरी बरोवपाक? म्हाका दिसता तुजे भितर कादंबरीकार आसा असो. म्हणटकीर हांवें तेन्नाच उदय बाबा म्हणलें हांव बरयतां, म्हणजे तकलेक म्हजे कडेन विशय आसा, अनुभव आसा, तुमी सुरू करतात म्हणून उदय बाबा विचारलें, धारावाहीक सुरू करा सुनापरांत. उदय बाबा म्हणलें हांवें करता, करया. म्हणटकच हांवें 2 एपिसोड बरयले. चक्रव्यूह कादंबरी ती पुस्तक छापून येवना, कित्याक म्हाका ती व्हडलीशी आवडूना. म्हणटकच लोकांक आवडिल्ली, खूब जाणां आवडिल्ली, फॅन्स म्हजे तयार जाल्ले, ते रावताले म्हजे कादंबरीच्या एपिसोडा साठी. ती हांवें 2 एपिसोड दिले, उदय बाबा दिले ते, आनी तुमी छापा. आनी नंतर हांव एपिसोड बरयतालो. मागीर इतलो कॉन्फिडन्स आशिल्लें म्हाका, आनी म्हाका तेन्ना समजलें की कादंबरी म्हणजे सहज प्रवृत्ती, कादंबरी बरी येता. कादंबरी बरयतना कसली अडचण येना आनी हांव एक वेगळो आनंद कादंबरींतल्यान घेता. म्हाका कळ्ळें हांव कादंबरीकार, ही म्हजे
कादंबरी हे म्हणजे उदयभवन सारखे सोदून काढले की हांव कादंबरीकार. कादंबरी बरोवंक सुरू केली आनी म्हाका आतां कादंबरी करी आय एन्जॉय रायटींग कादंबरी. सर हाकाच जोडून एक प्रश्न विचारता. जेन्ना तुमी कथा आनी कादंबरी हे दोनूय साहित्य प्रकार मुखार व्हरतात आसतना कथा आनी कादंबरी बरयता आसतना तुमी मदीं खंयच्यो गजाली मतींत दवरतात? कथा खातीरूच सेपरेट शो आनी कादंबरी खातीरूच दुसरे शो? पळय कितें आसता, कादंबरी हो कथेचोच प्रकार. काणी कथा आनी कादंबरी एकूच प्रकार, एकूच कुटुंबांतल्यो 3 धुवो त्यो, पण तांकां फरक आसा. कथा म्हळ्यार कितें, एकूच एक विचार उण्यांत उणी पात्रां उण्यांत उणी प्रसंगाच्या सहाय्यान प्रभावीपणान कलात्मक पद्दतीन मांडप. पळय लक्षात घे. आनी कादंबरी चडांत चड पात्रां, चडांत चड घडणुको, वेगवेगळ्या आयामांतल्यान एकूच एक विचार प्रभावीपणान कलात्मक पद्दतीन त्या विचाराचो वेध घेवप. हांगा वेध घेवप आनी थंय विचार मांडप हो फरक आसता. ताका लागून कादंबरीचो शेवट हो वेगळे पद्दतीन जाता आनी कथेचो वेगळे पद्दतीन जाता. म्हणटा हांगा हांव वेध घेता, रिसर्च करता, म्हणजे तकलेंत रिसर्च चालू आसता. तो विचाराचो हांव वेध घेत वता शेवट पर्यंत. आनी मागीर अशें एक सुवातेर थांबयता हांव की ते वाचप्याक हांव विचार करपाक लायता. कथेचो तशेंच आसता, पूण कथेंत मांडप जाता. हो फरक लक्षात आयले की तूं मागीर आपलेशेच ते बरयतना तुका ती वेगळी बाजू समजता. देविदास बाब, तुम्ही मूळ कारवार सदाशिवगडा वयले आनी उपरांत कामा निमतान काणकोण आयले. काणकोण येवन तुमची पयली साहित्य कृती प्रकाशीत जाली. तुमकां त्या वेळार गोंयकारांनी कसो प्रतिसाद दिलो वा कोंकणी लोकांनी कसो प्रतिसाद दिलो एक, आनी दुसरो हाकाच जोडून प्रश्न म्हळ्यार कारवार आनी गोंय कर्नाटक वाठार ह्या दोनूय वाठारांचो तुमकां साहित्य बरयतना कसो कितें फायदो जालो? पयलीं सांगची म्हळ्यार पयली जी हांवें कथा बरयली ती मराठी बरयली, निर्णय म्हणून राष्ट्रमत दिवाळी अंक कथा स्पर्धेसाठी. जालें अशें की आमी तो खंय स्थळ आनी कितें सांगना, हांवें सहज म्हळें की हांव एक कथा बरोवन धाडल्यार कशें. म्हजे एक वांगड्यान म्हणलें, अशें फकाणान म्हणलें ताणें, कितें रे कथा बरोवप ना हिरा गाबाळ्याचें काम नवें म्हणून. म्हाका मातशें लागलें तें, म्हळ्यार म्हजे भितर तो लेखक खंय तरी हर्ट जालो. आनी हांवें वचून बसून बरयली कथा निर्णय म्हणून. आनी मागीर तें चंद्रकांत बाब केणी हे आशिल्ले संपादक आशिल्ले राष्ट्रमताचे, तांच्याच हाता व्हरून दिली, कारण वेळ खूब कमी आशिल्लो. आनी त्या कथेक म्हाका दुसरी बक्षीस मेळ्ळी निर्णय कथेक. ती मराठी कथा आशिल्ली. आनी ताजे नंतर कथा स्पर्धा जाताले कोंकणी. आनी तेन्ना हांवें वेलकम टू कथा मराठीत बरयली, ती हांवें परत कोंकणीत बरयली आनी ती कथा स्पर्धेत धाडली हांवें. आनी ताका बक्षीस मेळ्ळें, खंयची मेळ्ळें तें म्हाका याद ना. आनी मागीर ती कथा हांवें सुनापरान्तांत छापूं दिली उदय बाबा कडेन. आनी उदय बाबान थंय एक अशें चौक करून महाबळेश्वर सेला फाटल्यान त्या वाठारांतल्यान पावलां मारत देविदास बाब साहित्याचे मळार येता अशी एक वळख केली. आनी ती कथा इतली गाजली, म्हजे जे क्लासमेट बी आशिल्ले ताणें म्हाका पत्र बी बरयली. आनीक कांय जाणांक फोन बी नाशिल्ले तितले, खूब गाजली. आनी सगळे त्या कथेक लागून म्हजे पेन जाले, कथेचो उदो जालो. म्हणटकीर मागीर हांवें कथा स्पर्धेक कथा बरयतालो, म्हाका बक्षीस मेळटाली. पयलीं 3 आसताली, 1-2 चडटाले, 1-2च मेळटाले. आनी मागीर ती सगळी कथा हांवें एकठांय करून मागीर पयली चौर येवजणे सकयल दिली, ती सिलेक्ट जाली. तें पुस्तक आयलें, ताका मागीर 2 पुरस्कार मेळ्ळे. आनी तें पुस्तक इतलें गाजलें, खास करून तरणाट्यां मदीं. आनी तरणाट्यान तें खूब उखलून दवरलें. आनी म्हाका बरो हें मेळ्ळो, प्रतिसाद मेळ्ळो वाचप्याचो. आनी तूं बरें बरयता, तूं मुखार बरय, अशें हे प्रकारचे म्हणटकीर मागीर. आनी म्हाजे भितर तो आशिल्लोच न्ही लेखक, तो फुलफुल्लो, खूश जालो, बरयत गेलो. आनी मागीर आतां हांगा पर्यंत पावलो. आनी म्हाका एक पयलीं म्हाका कथा स्पर्धेंत बक्षीस मेळत गेली. तशें पळोवपाक गेल्यार बक्षिसा साठी कोण बरयन म्हणटात, म्हणजे सुरवात बक्षिसा साठी जाली स्पर्धेंत. आनी मागीर पुरस्कार म्हाका मेळत गेले. आनी अशें करून म्हाका ती एक उमेदच न्ही वेगळी. म्हणजे म्हाका साहित्याक खंय तरी मान्यता मेळटा हें म्हाका समजलें, कॉन्फिडन्स आयलो. तुम्ही आतांच म्हणलें की तुमची सुरवातीक तुम्ही मराठी भाशेंतल्यान बरोवपाक सुरवात केली आनी मागीर भितर तुमी कोंकणी वटेन आयले. ना, थंय हांगा पळय, हांव जेन्ना कॉलेजींत शिकतालो तेन्ना कोंकणींत हांवें नाटकुली खूब बरयला आनी सादर केला गॅदरिंगेसाठी. हांवें कोंकणी कविता बरयली ना, मराठीन कविता बरयला, इंग्लिशीन कविता बरयला. हांवें पयलीं जें कितें बरयलां तें आर्टिकल टुडे स्पेशल म्हणून हांव तेन्ना 7वी शिकतालो.
तेन्ना आमी बरयल्ले आनी हांव 8वी आसतना ते छापून आयले प्रबोधन म्हणून एक येताले प्रबोधन नांव आशिल्लें स्कुलाचें मॅगझीन तातूंत छापून आयिल्ले ते म्हणजे पयलीं बरोवप आशिल्लें हांव इंग्लिशीनूच बरयतालो मागीर हांवें अशे लोक खंयचे लोक चड म्हाका हें दिता स्फूर्ती दिता किंवा रिस्पॉन्स दिता तशें तशें मागीर कशें कशें बदल जायते तशें बदल जायत गेले ताका लागून ते तशें बदल गेले नाल्यार हांव तिनूय भाशेन बरयतालो तशें प्रमाणे कोंकणींत लेट बरयतालो होच म्हजो प्रश्न आसलो तुमी कोंकणी वटेन जेन्ना वळ्ळे तेन्ना तुमी खंय तरी मराठी आनी इंग्लीश भाशेन बरोवप बंद केलें आनी आज जेन्ना तुमी त्या विशीं चिंतता तेन्ना तुमकां खंय तरी दिसता की आपूण तें बंद करूंक जायनाशिल्लें वा तिनूय प्रकार केळोंक ना म्हाका अजिबात तशें दिसना की म्हाका हांवें विचार करूनच हांव कोंकणींत आयिल्लो की आमी कोंकणी लोक आमी जें साहित्य कोंकणीक दिन जाल्यार कोण कोंकणींत बरयतलो ना आनी म्हाका भितरले म्हणजे काळजाचे भाशेंत कोंकणी आशिल्ल्यान जे उतर पळय जी येताले काळीज म्हाका उक्ती जाता तें हांगाच न्ही काळीज हांव जें उक्ती करता तें फक्त कोंकणींतल्यान करूं शकता मागीर पागोराचेर माकड बशिल्लो हें कोंकणींतच बरें सांगूं शकता म्हजी शेताची हांव मुगळ जी हलकी घेवन काडटालो हें कोंकणीत सांगूं शकता इंग्लिशींत म्हाका ट्रान्सलेट करचें पडटा आशिल्लें म्हाका ट्रान्सलेट करचें पडना आमी हेर भाशेन बरयता शिकिल्ल्या तें आमचें ट्रान्सलेशन आसता तें ओरिजिनल नासता आनी कोंकणी ओरिजिनल आसता हांव कोंकणी मनीस म्हणटा कोंकणींतच बरोवपाक जाय आशिल्लें कोंकणींतच बरयतलो हांव हेर भाशेन बरयतलो बी कित्याक बरोवप गरजेचें आसा म्हाका कित्याक म्हाका रिडरशीप जाय पण कोंकणी हांव सोडटलो कोंकणी म्हणजे म्हजी भास कोंकणीच बरयतलो आनी खूब विचार करप कोंकणी बरोवपाक लागलो ताजो म्हाका आनंद जाता कारण कोंकणी म्हाका खूब व्हड गेलो वयर पावयलो सर तुमच्या कथा आनी कादंबऱ्यांतलीं जी पात्रां आसात चड करून नायक आनी नायिका जी आसात ती चडशी म्हाका युवा पिळगेंतली कशी दिसता आनीक जेन्ना हांव साहित्य वाचता तेन्ना परत परत म्हाका तुमच्या साहित्य कृती भितर ती पात्रांची नांवां जी आसात ती परत परत आयिल्लीं दिसतात सो हांचे फाटल्यान कितें एक कारण बी आसा घडी म्हजे भितर युवा परमनंट आहा म्हणजे युवा येतासय एक सांगता तुका संवसारात जें कितें केलें न्ही पुरा इतिहास काडून पळय कितेंय काडून पळय पुराण काडून पळय जें कितें केलां तें युवानूच केलां युवा पिळगे कित्याक युवा पिळगेंत एक जोश आसता तेका आमी इंग्लिशीन एन्थुसिएझम म्हणटा पळय तें आसता आनी युवाच कितें तरी करता युवानूच कितें तरी करपाचें आसता कारण सगळी एनर्जी बिनर्जी ते लावूं शकतात वेळ दिवूं शकतात तो उत्साह तांचे मदीं आसता ताका लागून नैसर्गीक रित्या युवा येत आसूंये म्हणजे हांवें मुद्दाम तसो कांय विचार करूं ना विशयाक युवाच येतात आनी म्हजो सदांच युवा कडेनच पळोवपाचो दृश्टीकोन जो सकारात्मक चड आसा कित्याक तेच कितें तरी करूं शकतले ताणेंच करपाचें आसा अशें म्हाका सदांच दिसत आयला तो एक आनी रिपिटेशन म्हणटा पळय तूं म्हजें म्हाका फाटली जे पळय साहित्यांत कितें बरयलां तें यादी नासतात नांवां यादी नासतात तांची आनी एक फावटी हांव तूं हांसतलें सांगल्यार म्हाका कादंबरीचीं नांवां याद नासतात म्हणटकीर तें थंय कितें हांवें घाल्लें तें म्हाका याद उरना ताका लागून तीं नांवां बिवां रिपीट जातात तीच येतात तर तो एक म्हजे कडल्यान चूक घडटा म्हाका नांव याद उरना इवन शिक्षक आसतना सुद्दां म्हाका भुरग्यांची नांवां बी याद उरनाशिल्लीं हांव मागीर कोणाक महेश म्हणटालो कोणाक सुरेश म्हणटालो कितेंय म्हणटालो आनी ती मागीर हांसतालीं भुरगीं म्हाका त्या बाबतींत म्हजी थोडीशी विकनेस आसा नशीब म्हणजे बायलेचें नांव येता तें सुद्दां विचारपाची शक्यता आसा हाकाच जोडून हांव एक प्रश्न करता तुमच्या कादंबऱ्यांनी एकूच असो नायक आसना खास करून फटवण ही जर कादंबरी घेतली जाल्यार कादंबरीन एक पात्र अशें मुखेल पात्र अशें दिसना आमकां पुराय कादंबरींतल्यान फटवण हीच खंय तरी उखलून धरता हाच्या फाटल्यान तुमचें कितें प्रयोजन आसता म्हळ्यार एकूच पात्र नायक करप ना हाचें कितें तुमी मुद्दाम तशें चिंतून करतात पळय हांव साहित्याचो विद्यार्थी साहित्य म्हळ्यार हांव जाणा कितें म्हणटा हांव विचाराचो वेध घेता म्हणजे तो विचारच म्हणजे थंय नायक आसता आतां दिका हो विचार दिकाच नायक आसतय म्हणजे त्या विचाराक जे लोक इनवॉल्व जातात ती सगळीं पात्रां म्हणजे ती मुखेली आसतात ताका लागून म्हजो एकच हिरो अशें नासता जाणवत म्हजो एक हिरो आसा कित्याक तो विचार घेवन तो एकटोच मुखार वता आनी बाकीचे आपले सगळ्या बरोबर घेवन वयतात दिकार तशें ना तांची भावंड सगळीं आसा ताचे बरोबर तो आसा ते सगळीं मिळून ती एक दिका घेवन मुखार वतात फटवण तशें सगळ्याचेच फटवण जाता तो विचाराच हांव वेध घेता तेन्ना त्या विचाराचो वेध घेतना जी पात्रां येतात ती थंय म्हाका दिश्टी पडटा ताका लागून हे सगळें अशें जाता एक कथानक घेयलो एक नायक घेयलो फिल्माची स्टोरी बरयतल्या भशेन तें जायना हांव विचाराच वेध घेता साहित्याचो विद्यार्थी आशिल्ले मी तो विचार तो रिसर्च म्हजो तो हांव पूर्णत्वाक व्हरचो प्रयत्न करता
आनी वाचपा मुखार एक तांकां विचार करपाक लावपाची म्हजी एक मोख आसता. ताका लागून थंय जे येता ती म्हजी पात्र आसता. ते हिरो हिरोईन कोण नासता. आनी हांव पळय मुद्दम तुमी मार्क केल्ले आसतले तुमी की हांव त्या पात्राच्या ढोंगा पोंगा सयत ताका उबो करता. ताजे बरेय गुण दाखयता आनी वायटय गुण दाखयता. हिरो म्हळ्यार तो एकदम वयलो मदनाचो पुतळो किंवा स्वर्गांतल्यान येयल ही मॅन सुपरमॅन अशें नासता म्हागेलें. मनशा भितर वायटय गुण आसतात, बरे गुण आसतात. जसो मनीस आसता तसो दाखयता ते म्हणजे म्हळ्यार म्हाका वास्तवता म्हत्वाची. म्हाका फॅन्टसी आवडना, ऑथेंटिसिटी आनी तो साहित्याचो एक मुखेल आंग. सर तुमची जितेमळ ही जी कथा आसा ती पयली प्रकाशीत जाल्ली जितेमळ ह्या कथा संग्रहांत आसा ती. सो ताचे उपरांत तुमी जाणवय जी कादंबरी बरयल्या ती जितेमळ हेच कथा बीज घेवन बरयल्या. सो तुमकां पयली ती कथा आयिल्ली मागीर ताचेरूच तुमकां जाणवय कादंबरी बरोवनशी कित्याक दिसली? ती कथा खूब गाजली आनी म्हाका खूब जाणां आवडली ती. काही जाणांन कोणाक दुसऱ्याक पत्र बरोवपाक लायली, आपूण कॉन्ग्रेच्युलेट केलें म्हूण सांग ताका अशें तरेन मुंबयच्यान बी. ती बरीच आवडली खूब जाणांक. खूब फाटीं येयली ती जागा. छापून खूब लेट आयली ती आतां पुस्तकां. जागात खूब फाटीं. म्हाका दिसता ती हांवें केन्ना तरी 96-97 शाळा सत्याणवांत केन्ना तरी बरयल्ली. मागीर ती वाचले नंतर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हो धाकटो भुरगो हो जेन्ना व्हड जातलो तो कितें चिंततलो काय. ताका जेन्ना शिक्षण मेळटलें तो सकारात्मक विचार करपाक लागतलो, विज्ञानीक दृश्टिकोनान विचार करपाक लागतलो, तेन्ना ताका कितें दिसतलें काय. हे आपल्याला बापूय जीत आशिल्लोच आसतलो. मागीर कितें आनी तेन्ना सावन म्हाजे तकलेंत जाणवयची बीज तयार जाली आनी ते मागीर ते स्फुरूंक लागले. ते 3-4 वर्सां गेली, 4-5 वर्सां तरी गेली ते कादंबरी कंप्लीट जाता पर्यंत. आनी मागीर हांवें रिसर्च केलो. जे हांवें चित्रण केलां ज्या वाठारांतले ते नांव हांवें काल्पनीक जरी दिलें तरी म्हजे मुखार तो वाठार आसा. हांव थंय वचून ते रानांनी भोंवतालो. हांव सांडलो सुद्दां एक दीस रानांत ते भोंवतना. म्हाका खूब ती मजेशीर कथा आसा. ताजेर एक कथा जावपा येता सांगना हांव ह्या वेळाचेर. इतली भयानक गजाल जाली. आतां हांव हांगाच आसतलो काय कितें रानांत शिरून अशें म्हाका जालें. म्हळ्यार रिसर्च करतना मागीर ते रिसर्च केलें हांवें बरयली. म्हाका जाणवय खूब फावली कादंबरी. जाणवय आनी जितेमरण आमकांय बी वाचकांक खूब भावली. पूण विचार येता की तुमी ही काल्पनीक स्वरुपांतली बरयला काय तुमकां खंय तरी अशी पात्रां सांपडल्यात वा अशी घडणूक खंय घडल्या. आनी तुमी हालींच जेन्ना युवा साहित्य संमेलन जालें तेन्नाय म्हणिल्लें की तुमच्या साहित्यांतली चडशी पात्रां आसा ती खरी म्हणून. म्हणून म्हाका प्रश्न पडटा की तुमकां जितेमरण ही हाचे कथा बीज कशें म्हणून सुचलें, काल्पनीक स्वरुपान कशें सुचलें? आमचे जाणटे सांगताले की अशें घडटा. स्मशानात गेले कडेन मडी बी अशें उठून बसतात आनी मागीर ते जाणटे म्हणटाले की म्हळ्यार तांकांय कोणी कितें सांगिल्लें आसता खरें घडिल्लें काय खोटें घडिल्लें आसतालें काय कोण कितें. कित्याक आमच्या ल्हानपणां आमी जाण्टेल्या खंयच्यान म्हारवा गिरवाच्यो खुबश्यो काणयो आयकलात. एक जांबळी झाडाचेर बोडकी आसता आनी कोण तरी थंय सकाळी सांजची रात्री पळसा कडेन गेलो ताणें तेगेर सकरे मारले, तो मागीर तांब्यो थंय दवरून धांवन आयलो बी असली काणी आमी आयकलात. म्हणजे पुस्तकांत बी आसात त्यो तसल्यो. अश्यो खुबश्यो आमी काणयो आयकल्ल्यो. म्हणजे ताणें अशें तो मागीर म्हाडू रिगता तातूंत म्हळ्यार भूत रिगता त्या मड्याच्या हातूंत आनी तो मागीर उठून बसता. तो एक्चुअली तो मनीस नासता. असले बी एक गजाली आमचे नेणटेपणांत आमकां जाणट्यान सांगिल्लें आयकलां अशेंय घडूंक शकता. किंवा जी चिता ताका आमी धडो म्हणटात ते दाळून एकटे थंय दवरून वचनात तो धडो. कित्याक काय म्हळ्यार ते म्हारो येवन ते धडो निकळून उडयता. तशें जावूं जायना तो अपशकून अशें बी खुबशे ही श्रद्धा आशिल्ली. म्हाका दिसलें ताजे वयल्यान एक कथा बरोवली. म्हणजे तकलेंत एक कथा तयार जाली ती आनी ते मागीर जितेमळांत तशें कथा बरयली ती. आनी अशे खुबशे बारीक बारीक गजाली पीस ऑफ हे इन्फॉर्मेशन हांवें आयकल्ले बी. अशें जालें मागीर तो मनीस धांवन गेलो किंवा तो सोडून दुसऱ्या गांवांनी वचून एस्टॅब्लीश जालो. अशी खुबशी घडणुको बी म्हज्या कानार बारीक बारीक आयिल्ल्यो. म्हणजे चल हाजी बरी कथा जाता. पात्र म्हणजे समाजांतलीच आसता. जशी कथा बी समाजांत आसता तशी पात्रां हांवें पळयलीं आसता. आतां तुमी सुद्दां मागीर पात्र जावं येता खंयच्याय कादंबरींत. तुमी अशी ओग्गी बसतात मागीर एकदम हें जालें काय अशें करतात स्टार्टर जालें अशें करतात. म्हाका अशी इंटरव्यूचेर एक कादंबरी बरयता जाल्यार तुमी पात्रां जावं शकतात. जिते तुमी चड करून अंधश्रद्धेचेर खंय तरी भाश्य करतात. समाजांतली जी विकृती आसा ताजेर भाश्य करतात.
पूण जित्या मरणांतलो जो शेवट आसा तातूंत खंय तरी दिसता की ती जी बायल आसा ती बी अंधश्रद्धेक बळी पडून आपल्या घोवाक आपणायना. हांव जेन्ना ती कथा वाचता तेन्ना एक वाचक म्हणून म्हाका दिसता तुमी अंधश्रद्धेनूच शेवट केला काय कितें. वास्तवता हांव सांगता वास्तवता ही सगळ्यात म्हत्वाची आसता. ती बायल त्याच समाजांतल्यान वाडला, ती एकटीच काय वेल्यान येवं ना किंवा एज्युकेटेड जावन खंयच्या तरी शहरांतल्यान जर येत आशिल्ली ती म्हणटा आशिल्ली ना आपूण मानना ते लोक मानू दी, जाल्यार ती स्मशानांत धांवन वता आशिल्ली, तूं यो कोणी कितें म्हणटा तें पळोवया आनी नाल्यार वचया तांकां पडवलं अशें म्हणटा आशिल्ली. पूण ती त्याच संस्कारांतल्यान वाडला. म्हणजे मनशाचे संस्कार इतले प्रभावी असतात आणि ते सगळे लोक संस्कारांतल्यान जगतात न्ही. ते संस्कारच आपले घेवन फुडें वतात म्हणूनच ते तितले अंधश्रद्धाळू जाला. आणि आजही लोक तितलेच अंधश्रद्धाळू आसात. तुम्ही देशभर किंवा संवसारभर अभ्यास करा, खंय खंय बारीक लोक इतले अंधश्रद्धाळू आसात तातूंतल्यान मनीस भायर आयले ना आनी येतलो काय ना होय दुबाव आसा म्हाका. म्हणजे म्हाका जे पळय वास्तविकताच दाखोवपाक जाय आशिल्लें म्हणूनच ताचो शेवट आसा. नाल्यार तो खंय तरी एक आर्टिफिशियल असो दिसता आशिल्लो. पण जाणवय बी पळय तूं मरता. आज पळय व्हडले जे पळय अंधश्रद्धे विरुद्ध जे लढू गेला तांकां मरण येयला वाट्याक, तांकां तकलेर घेवन नाचूना समाजान. हें वास्तविकता. म्हाका कोण तरी म्हणटालो तूं कित्याक जय दाखोवपाचो वेगळो ते सामकें उखलापी दिसता आशिल्लें. आज हीच परिस्थिती आसा आनी ती परिस्थिती दाखयल्यार लोक विचार करपाक लागतले, अरे बाबा अशें जावपा नजो. होच तर आमचो विचार न्ही. लेखकाचो विचार कितें आसता की समाजा मुखार विचार दवरप आनी ताका विचार करपाक लावप. बदल जाय लेखकाक. लेखक बेठोच बरयना, लेखक बदल मागता समाजाक म्हणूनच लेखक बरयता. सर हाकाच धरून आनी एक प्रश्न विचारता. तुमच्या चडशा साहित्यांत जेन्ना वाचता तेन्ना अंधश्रद्धा हो विशय आयला, चडशा कादंबऱ्यांनी आयलाच आयला. सो हाजे फाटलें कारण म्हणल्यार तुमच्या जिणे कडेन कितें संबंद आसा. आनी जेन्ना तुमी अंधश्रद्धेचो विशय मांडटात तेन्ना वाचकां कडल्यान समाजा कडल्यान तुमकां कितें आरोप बीन जालो असो? ना, केन्नाच जावना, आरोप जावना. असो आरोप बी जावना. म्हणजे साहित्याची स्तुती जाला, पण जांकां आवडले ना न्ही ते पण वांकडे करतात. कळटा तें म्हाका. एकट्यान एक फावटी जाणवय वाचून फोन केल्लो म्हाका, कितें बरयलें तुवें अशें अशें. हांवें फकाणां केलीं ताका, वच रे कोर्टाक वच रे. ना रे ना तशें न्ही, अशें 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 म्हणा कितें म्हणलें हांवें. वरमार वोट दवरलें की कोणाक दुखता तें. पण तशें म्हजे वाटेक कोण येना अशें. कित्याक म्हणजे काही हांव विचित्रच मनीस आसा तसो पळोवंक गेल्यार. टीट फॉर टॅट जातली मनीस आहा. तितून जसो हांव खूब सॉफ्ट आसा तसो हार्डय आसा, कठीणय आसा. आनी खूब जाणां ताजी अनुभूती येयला आनी कोणाचेय फुडें फाटी लागला तर सोडना अशें हो एक वायट गूण आसा म्हजे भितर. ताका मागीर ते दे माय धरणी ठाय म्हणटा पळय मराठींत, तशें करून सोडटा. जगमारू हें नाका ही खासगुली अशें म्हणून चडशे लोक मागीर पसून पयसच रावतात ह्या बाबतींत. चॅलेंज करूंक वचना. आनी हांवें काय तरी वेगळें बरयिल्लें नासता, तें सत्याक धरूनच आसता म्हजें सगळें. तुमची साहित्यकृती वाचता तेन्ना आनी शणै गोंयबाब आमचे कोंकणी म्हालगडे तांची जेन्ना साहित्यकृती वाचता तेन्ना ते नास्तीक काय आस्तीक वा आस्तीक काय नास्तीक असो प्रश्न म्हाका पडटा. तशेंच तुमची जेन्ना साहित्यकृती वाचता म्हळ्यार तुमचे जे कथाबीज आसा ते चडशे समाजांतली विकृती, ढोंगा पोंगा, अंधश्रद्धा हाचेर भाश्य करता. तेन्ना लेखक हो आस्तीक काय नास्तीक असो म्हाका प्रश्न पडटा. तुमकां हाचेर कितें म्हणपाचें आसा? म्हणजे बाबतींत हांव आस्तीक काय नास्तीक हय हय पळय, आस्तीक आनी नास्तीक ह्या शब्दाची जी पळय व्याप्ती आसा न्ही ती खूब व्हड आसा. ताचेर म्हाका एक लेक्चरूच दिवचें पडटलें वरभराचें. पण तूं जो अर्थ अभिप्रेत दवरून म्हाका प्रश्न विचारता ताका हांव जाप दिता की हांव म्हजें पुर्वायुश्य खूब आस्तीक आशिल्लें. खूब आस्तीक म्हणजे घरांतले भावंडां आस्तीक, अजुनी आस्तीक, आवय बापूय आस्तीक आशिल्ले. भजन, कीर्तन, रामायण, महाभारत हाचें पठण. हांवें ल्हानशें रामायण महाभारत वाची परस आई बाबा कडल्यान आनी अशें कीर्तनांतल्यानच आयकलां सगळें. तें म्हाका पयल्याच कळिल्लें सगळें पुराण बिराण सगळें. म्हणटकच तें तो हें आशिल्लें म्हाजें संस्कार आशिल्लो आनी हांव देव 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 करतालो. खूब आस्तीक आशिल्लो हांव. आनी जेन्ना हांव विज्ञानाचो आनी अध्यात्माचो बरोबर अभ्यास करपाक लागलो एक जोडी आनी तातूंतली सत्यता हांव पडताळून पळोवपाक लागलो तेन्ना
तुम्ही जो देव म्हणटात तो देव म्हाका पटलो ना. 100% देव मारू भूत हे ना ह्या विचारापर्यंत हांव पावलो. आनीक जो देव आमी म्हणटा पळय तो देव खरो जो देव आसता अध्यात्म देव वेगळोच आसा. तो सगळी पॉवरात आसा. जे पळय विश्वास संबंधून आशिल्ले 36 कॉस्मिक प्रिन्सिपल्स म्हणटात ते पॉवरात संबंधून ते आसा. तो पॉवराकच हांव देव समजता. आतां आमी रिमोट मारलो की थंय ते टीव्ही ऑन जाता. तो जो भितर पॉवर आसा पळय ताका हांव देव म्हणटा. मनशा मदले नाते बरे परस्पर संबंध सकारात्मक नाते ताका हांव देव म्हणटा. म्हणजे देवाची व्याख्या वेगळी आसा. वेळेच पुजा अर्चा ह्या गजालीत हांव तातूंत हांव हे ना म्हाका मानिना. अर्थात तुजी भावनेक हांव कदर करता. कित्याक काही जाणांक देव जाय जाता कित्याक ताची कॉन्फिडन्स लेवल वाडटा. तो एकटो दिसना ताका आपल्या कोण तरी आसत दिसता. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. हांव ताका हर्ट करना. पण म्हजे बाबतींत विचारता जाल्यार तुजे बाबतींत तुजी प्रश्नाचे हेजेर हांव नास्तीक तसो पळयला. तूं म्हणटा तूं चवथ करता तूं दिवाळी करता आमच्या घरांत खेत्र जाता कुटी म्हणून जाता हांव कांयच करना. म्हाका जात्रा केन्ना जाली म्हूण खबरूय नासता. भयण फोन करून सांगता अरे जात्रा जाली हय म्हणटा हांव म्हाका खबर नासता. पण हांव दिवाळ्यान हे चवथ कित्याक करता म्हाका तातूंत एक उमेद आसता. हांव स्वता गणपती बी करता. 1.5 म्हयने सावन म्हाका ती सुरवात आसता. गणपती करप तो बरो भशेन करप तुमी पळयत बसप म्हजी कलाकृती कडेन. आतां पुस्तक सुद्दां घेतना हांव वरांचें अशें पळयत बसता. बरें दिसता म्हाका. हांव तोखणाय करता म्हजीच. तशें गणपती पळयत रावप तें रंगोवप अशें केला कसा तशें ते त्या धुंदीत रावता. एक्स्टसी ती म्हाजी. आनी ती मागीर ते सगळी कल्चरल पार्ट म्हणून करप ते. मुगे बायल दुयेंत जाता आनी चवथ केली बी ना. दिवाळी म्हाका आवडटा. हांव नातलां बी करता. क्रिसमस करता. आमगे नखेत्र बी लायता. आनी मुगे चलोय त्याच विचाराची सुनय त्याच विचाराची. मुगे बायल आस्तीक आसा. पूण आमच्या घरांत देव करना. तुमी पळयलें आसतलें. मुर्ती आसा ती कोणी भेट दिल्ली ती आसा बिचारी. मुगे बायल तांगात पांय पडटा सगळे. नाल्यार आमचे कडेन देव घर बी अशें ना. म्हणल्यार तिकीची भावने कडेनूय आमी खेळना. तिणी जर हाडून लायलो जाल्यार आमी नाका म्हणची ना. काणकोणांत आसा देवार आसा. कारण आमी दोगूच आसता आनी थंय ती म्हजे अशीच चलयता. म्हणजे थंय कांय ना. हांगा लोकशाहीत ना. हिंग लोकशाहीत आमी देव मनशाक मानतात. समाजात देव मानतात. प्राण्यां पशू तांकां देव म्हणटात. तातूंतल्यान चड आनंद मेळटा. खूब आनंद मेळटा. तो देव आमकां खूब पावता. सर कांय लेखकांक पुरस्कार बी मेळ्ळे उपरांत तांची बरोवपाची गती मातशें मंदावता. अशें मंदावता जाल्यार थोड्यांची त्या नदरेंतल्यान जबाबदारी वाडटा. सो हाचेर तुमचें मत कितें? म्हाका उमेद दिसता पुरस्कार मेळ्ळे की. पुरस्कार मेळ्ळे त्याच दीस दिसता आनी 2 कादंबरी बरोवपाचे ना 2 कथा बरोवपाचे. खूब उमेद येता म्हाका जाता तितले पुरस्कार दियात तुमी. हांव चड आनी चड बरयतलो. म्हाका बरें दिसता. आनी म्हाका तें पेपर करून घेवचें आवडटा. तुमी कितें पुरस्कार दितात म्हणजे कितें उलयता म्हणून तें बरें दिसता म्हाका भाशण करप. म्हाका ते पुरस्कार मेळ्ळ्यार म्हाका पुरस्कार घेवचे नाशिल्ले हें असली भाशा हांव करना. म्हाका पुरस्कार आवडटा. म्हाका पुरस्कार दियात. खूब दियात. भरपूर दियात. हांवें नाका म्हणपा इतले दियात. आनी म्हाका उमेदूच तितली बरोवपाक. पुरस्कार मेळ्ळ्यार मनशाची जबाबदारी वाडपा जाय. आनी बरें दितलो हांव आनी बरें दितलो. कित्याक वाचपाची अपेक्षा वाडटा न्ही. आनी लेखक पुरस्कार आनी पुरस्कार दवरल्यात कित्याक उमेद येवपा जाय ताका आनीक उमेद येवपा जाय आनी वाव ताका दिसपा जाय की आपूण आनी बरें करपा जाय. अशें तर पुरस्कार आसतात. पुरस्कार मेळपा जाय. पुरस्कार दिवपा जाय. म्हाका आवडटा. ताका लागून पुरस्कार मेळ्ळे नंतर खूब बरयलें चड अशें. हेजो अर्थ असो न्ही हां ह्या पुरस्कारासाठी नवें पुस्तक बरयता तशें केल्यार तूं सोंपलो. तुवें बरोवपाचें आपल्याक जाय तशें. तशें घडये येता. फाटल्यान येता ते पुरस्कार दिवपाक. देवदास बाब तुम्ही आता सातत्यान कादंबऱ्यो बरयत आसा. पूण मदीं तुमी 2 कविता संग्रह कोंकणींतल्यान हाडले. तशेंच तुमी नाटकूय बरयलां. पूण हे खंय तरी साहित्य प्रकार तुमी आतां बरयल्ले दिसना. आनी कविता प्रकार साहित्य प्रकार तुमी हाताळटना अल्पाक्षरी स्वरुपाच्यो कविता बरयल्यो. म्हळ्यार तातूंत खूब अध्यात्म दिसता जिणेचो सार दिसता. आनी आतां खंय तरी तुमी कविता बरोवप थांबयल्ल्या भशेन दिसता. हाचें कारण कितें? म्हळ्यार तुमी कादंबरीचेरूच चड फोकस दिता. तसो हांव बरो कवी न्ही. हांव साहित्याचो विद्यार्थी म्हणून सांगता. हांवें कविते जे बरयल्यात न्ही ते एक प्रयोगक्षम आसा. ती प्रयोग केला तातूंत हांवें एक्सपेरिमेंटल बेजीस आसा ती. कवितेचे जे पळय काही हे आसता तंत्र आसतात फॉर्म आसता त्या फॉर्मात ती नात. म्हणजे हें हांव पयल्याच सांगता. आनी हांवें तें फक्त म्हजी फिलॉसॉफी तातूंतल्यान भायर सरला.
कोहम हें इंग्लिशींत बरयिल्लें सुरवातेक तेन्ना हांव 19 वर्सांचो आशिल्लो. म्हणजे पयलींच अशें व्हड आर्टिकल ल्हानपणांत जाला, पण हांवें एक अगटीत म्हूण नाटकय बरयल्लें 1-2 वरांचें. हांव तेन्ना 8वी शिकतालो, पण ते आमी तालीश मारी ती आमी करूंक पावलो ना. तेन्ना स्क्रिप्टूय ना म्हजे कडेन. आनी 19 वर्सांचें आसतना हांवें कोहम इंग्लिशीन बरयल्लें. ती तशीच आशिल्ली म्हजे कडेन. ते मागीर कांदळ आयले नंतर ती मागीर हांवें कोंकणींत करून ती छापली. आनी हांव कविते कडेन तशें म्हजी चडशी कल ना. म्हजी कादंबरी कडेन कल आसा, तर कादंबरीचे खुबशे विशय म्हाजे तकलेंत आसात. पण लोकांक दिसतालें की हांव नाटकूच चड बरयतलो म्हणून. कित्याक हांव स्वता नट हौशी रंगभुमी वेलो. नाटकां खूब केलां, हांवें दिग्दर्शन केलां खूब, आनी लोकांक दिसतालें हांव नाटकांच बरयतलें म्हणून. पण हांवें नाटकां बरोवना. एकच संगीत दमयंती म्हणून बरयलें हांवें. ताका कला अकादमीचें उत्कृश्ट समितीचें बक्षीस मेळ्ळां. ताची 10 प्रयोग जाला गुणवंतकाक. आतां कोंकणी एक संगीत सत्यनिश्ठ म्हणजे राजा हरिश्चंद्राचेर संगीत नाटक बरयलां. प्रयोग अजून जावंक ना. कोवीड काळाक लागून प्रयोग जावंक पावलो ना. आनी तेय येतले मागीर. हांव नाटकां बरयतलो, पूण म्हाका 5-7 कादंबरी पयलीं बरोवपाक जाय. कित्याक ताका खूब वेळ लागता आनी ते आसन मांडी घालून बसचें पडटा. ताका जाता मागीर जाणटेपणांत कादंबरी म्हज्या बरोबर जातली काय ना दुबाव आशिल्ल्यान नाटकां म्हाका 50, 40, 45 पानांची बरोवपाक व्हडलीशी जावची ना. असा विशय म्हजे कडेन बरयतना, पण कविते कडेन म्हजी व्हडलीशी कल ना. सर, आयज आमी पळोवपाक गेल्यार एक ठरावीक कादंबरीकार आसात. वो हाचे मुखार नवे पिळगे खातीर कादंबरीकार आसत नसत हाचेर दुबाव आसा. सो तुमचें कितें? म्हाका तशें दुबाव दिसच ना. आमी खुबशे फावटी मिसइंटरप्रीट करतात. आमचे तरुण जे आसात न्ही आतां, सगळ्यांचें नांव घेना, ती तांचे भितर स्पार्क आसा, ते बरयतात. हांव सामको पॉझिटिव्ह आसा तांचे बाबतींत. आमी एकदमूच जल्मा आयलो की ताणें मॅरेथॉन धांवचें म्हणटात. तें शक्य ना. तो पयलो उबो रावतलो, मागीर तो चलतलो, मागीर तो धांवपाक शिकतलो आनी मागीर धांवतलो. त्या भितर स्पार्क आसा. आनी आतां भुरगीं खुबशीं साहित्या कडेन ही पिळगी आतांची. पयर म्हजी पुस्तक प्रकाशनाक पयलेच फावट पळयत हांव इतले विद्यार्थी युनिवर्सिटीचे आयिल्ले, प्राध्यापक आयिल्ले. म्हाका बरें दिसता. तेज क्रेडीट गोज टू दॅट प्रोफेसर्स, कित्याक आड्यात न्ही तर पोवऱ्यात कुठून येना म्हणून. ती भुरगीं इतली हे दाखयताले. आनी चौगुले कॉलेजीची भुरगीं येता म्हणटाली, तूं जाणास. हांवेंच ऐन वेळार नाका म्हणलें, कित्याक आमची बसपाची खुर्ची मागीर उबी रावची पडटली, तरी उबी राविल्ली भायर. म्हणटकर नाका म्हणलें हांवें. कुदना फोन करून सांगलें तुमी येनाका बी म्हणून. नाल्यार ती येता म्हणटाली. हें सामको सकारात्मक हे भाग हो तांचो, किंवा ताचें पार्टिसिपेशन. ती बरयतात, वाचतात, सांगतात. बेठेच आपूण वाचलें म्हणना, ती ताचे बद्दल डिस्कशन करतात. खूब सुंदर हो आज हें आसा, परिस्थिती आसा. भुरगीं खूब बरी येतली. पूण जातले कादंबरी करता यार, कित्याक जायना. उदय बाबान म्हणिल्ल्या भशेन हे कादंबरी पर्वांतल्यान आमी वतात सद्या. तुमची ही उतरां म्हाका दिसता तरणाट्यांक खूब उर्बा दितली. पूण आतां साहित्य जेन्ना खंयचोय नवोदीत लेखक बरयता वा प्रस्थापीत लेखक बरयता, तेन्ना ताचेर कांय जाण आरोप करतात की अरे हाका शुद्धलेखन कळना, व्याकरण कळना. मागीर साहित्यिकाकूय खंय तरी निरशेणी येता की आपूण साहित्यीक म्हणून बरयता, आपूण कितें व्याकरणाचो विद्यार्थी म्हणून बरयना. हाचेर तुमकां कितें दिसता? प्रत्येकट्यान आपूण ज्या भाशेंत उलयता, जगता, वागता त्या भाशेन बरोवपाचें म्हणजे स्पश्ट मत. भाशा केन्ना स्टँडर्ड जाता जेन्ना एखाद्या भाशेक, सगळी भाशेक बोली भाशा आसता, सगळी भाशेक बोली भास आसता. जेन्ना ती भास सगळी जाण आपापली भाशेंत बरयतले तेन्ना सगळी भास एकमेकाची वाचून जेन्ना आपल्याशीच ती भास स्टँडर्ड जाता, ती सगळी उतरावळ सगळ्याच्या तोंडार घोळपाक लागता आनी मागीर ते एक व्याकरण ठरवप जाता. ते त्या अनुसार एकच भागाचे हांव उलयता त्याच व्याकरण म्हणून फुडें वचप ताका कठीण जाता. आतां समज म्हजी कारवारची जी भास आसा पळय, त्या बोलीक म्हजें व्याकरण आसा. व्याकरणा शिवाय बोली आसच ना, खंयचीच भास आसना. तीच बोली जर हांवें व्याकरण म्हणून तुमचेर जर थापली जाल्यार तुमकां ती कठीण वतली. तेन्ना तुमकां कळटलें कितें म्हणटें. म्हणटकीर हांव उलयता ती बोलीक आमचें तें व्याकरणच तें पर्मनंट अशें आमी धरतात आनी बाकीच्याक आमी निरुत्साहीत करप हें सारकें न्ही. अशें केल्यार लोक भितरले काचाबूल जातले. प्रत्येकट्यान आपापली बोलीतूच बरोवपाक जाय. आनी संवसारांतलें बेस्ट साहित्य हें लेखक जेन्ना फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स म्हणजे आपली बोली, आपलें वातावरण बरयतात तेंच श्रेश्ठ ठरता. कित्याक तें
भितरल्यान आयिल्लो आसता, काळजांतल्यान आयिल्लो आसता, भोगिल्लो आसता, जगिल्लो आसता, अणभविल्लो आसता. म्हणजे आमची भास ही आमची उतरार आसा. ते सरळ आमी आवय भाशेक कित्याक म्हत्व दिता? कित्याक ती काळजाची भास. दुसरे भाशेन शिकिल्ले आमी तितली उक्त जावपाक शकना. म्हणजे बोली ही आमची काळजाची भास. मागीर थंय आमी हाडूंक शकना अशीच. सगळी भुरग्यांनी सगळी वेगळी जात तितली बोली आसा तितल्या बोलीत बरोवपाचें. आमी सगळ्यांनी तें वाचपाचें. जसं पळय गोपाल कालो करताले. ह्या गोपाळान हाडिल्लो, त्या गोपाळान हाडिल्लो फोव, हाणी हाडिल्लो फोव करून कृष्ण मागीर तो गोपाल कालो करतालो सगळी मिस्तुरी करून. आनी तो एक वेगळो गोपाल कालो जातालो. स्टँडर्ड भास अशी गोपाल कालो तयार जाता. आनी तातूंतल्यान प्रमाण जाता. नाल्यार एक विशिश्ट जाग्या वयली भास घेवन ताका स्टँडर्ड करप जायना. आतां पळय कितलेशे तळागाळांतले साहित्य वयर येयले, सगळ्यांनी तकलेर घेतले. ती आपापली बोली घेवन येयला. तांचेर जर ती प्रमाण भास जर आमी लादत आशिल्ली न्ही, ते येवूंकच वयर पावनाशिल्ले. ते मागीर निश्चितपणान मागीर आपूण शिकिल्ले भाशे कडेन वतले. आतां पळय हांव खंय कोंकणी शिकला? हांव म्हजी बोली घेवन येता. हांव अजुनूय कोंकणी शिकता, अजुनूय शिकता. अनुसराच्या बाबतींत म्हाका सामको घोळ जाता. कित्याक आमी जे पळय नाकांतल्यान शब्द वापरता, उतर वापरता, ती तुमी वापरना, तुमी वापरता, ती आमी वापरना. आमी नाकांतल्यान ही अनुस्वार शिकप कशें? ताका खंय खंय हेजी योग्य पद्दत आसा? हांव 4-5 जाणांक विचारला, ते 4-5 जाण 5 तरेन सांगता. तांकां अनुकरण करया म्हणल्यार. म्हणटकच हें जें आसा पळय लोकांक कन्फ्यूज करपाचें नाका. बरोवनी सगळें जाण बोली भाशेक. आनी बोली भाशा जेन्ना येतली तेन्ना स्टँडर्ड वर्ड्स आपलेशीच घडटली. ती टेबलार मेजार बसून घडोवं जायना. ही आमी सदांच कळूं जाय. आनी जो साहित्याचो विद्यार्थी आसा, जेणे साहित्य शिकला, भाशा कशी डेव्हलप जाता हाचें ज्ञान जाका आसा, जो शिकलो ते शास्त्रोक्त, ताकाच हें समजतलें. नाल्यार कोणाक ते सहज सादे मनशाक ते समजपाचें ना. सांगलें म्हणून कळपाचें ना. हाकाच धरून जायत्या साहित्यिकांनी तुमचें साहित्य वाचून म्हणला लेगीत की काणकोण कारवार वाठारांतली कोंकणी इतली म्होवाळ आसा म्हणून आमकां खबर नासली. तुमची साहित्य कृती वाचून कळ्ळें म्हणून. पूण अशें कांय लोकांनी अशें बी म्हणलां तुमकां की त्या शब्दांचो अर्थच आमकां कळना, वा ते तुमी ती बोली वापरली म्हणून तुमचें साहित्य आमकां आमच्या मेरेन पावूंक ना, अशें वाचकां कडल्यान तुमकां प्रतिक्रिया बी मेळ्ळा केन्ना? ना, तशी मेळूं ना. पूण म्हाका जाणीव जाला, म्हणजे खास जे पळय फॅन्स आसात, खास मनशां, ताणें म्हाका सजेशन दिलां आनी दॅट इज रायट सजेशन. जी पळय काही उतरां आसात न्ही, जी पळय आमच्या संवकळीची आसात, पूण ती हेर वाठारांत लोकां संवकळीची ना, ती सकल तळटीप दिवन ताचो अर्थ दिवप हें सामकें बरें. हें सामकें करपाकच जाय लेखकान. पण आमकां कितें जाता की बाबा हे कोणाक खंयचो शब्द खबर ना, खंयचो आसा हें खबर नासता. तो आमचे कडेन प्रश्न जाता, बाबा हो म्हाका मक्तेसूर किंवा मुक्तासूर म्हणटात. जर देवळाचो पळय तो हेड आसता तो मुक्तासूर, तो खूब जाणांक खबर ना. तो मुक्तेदारी सांबाळटा, तो मुक्तासूर, जाका आमी अध्यक्ष म्हणटात. म्हाका खबर नासता बाबा तो खबर आसा काय ना म्हणून. ताका लागून तें दिवप जायना. पण दिवपाक जाय. ह्या निर्णया पर्यंत हांव पावला. एक दुसऱ्या कोणाक वाचून दिवची, बाबा गाड उतरां ही खंयची वेगळी तशी दिसता तुका, ही काडून ताचो अर्थ दिवपाक जाय. वाचप्याक बऱ्या पडटा, दिवपाक जाय तें. आनी तशें जर कोणी तक्रार केली जाल्यार हांव ती तक्रार मान्य करता. आतां तुमी 7 कादंबऱ्यो बरयल्यो, ताच्या पयलीं कथा संग्रह, कविता संग्रह बरयले. पूण तुमकां केन्नाय अशें विचित्र घडणूक घडल्या तुमच्या जिवनान, वा अशें केन्नाय केस्तांव बी जाला, वा मजेशीर घडणूक केन्नाय तुमच्या साहित्याक धरून घडल्या? ना, केस्तांव बिस्तांव कांय जावं ना, किंवा कोणी कंप्लेनूय करूं ना आज पर्यंत. कोणी कंप्लेन करता अशें दिसता म्हाका, तितलें पुस्तक जास्त खपतली. पण काही अशी विचित्रशी घटना घडल्यात. हे भौतेक खुबशे जायत्या लेखकाच्या बाबतीत हो अनुभव आसतलो की आविष्काराच्या पयल्याच खिणाक जाणवता काही गजाली लेखकाक. म्हजी ही खंयची कादंबरी ती एल्साचेर आसा, गांठवल कादंबरी हांवें बरयली, छापून आयले नंतर तशेंच घडलें. ती जर पयलीं जर घडून मागीर बरयत आशिल्ली तर म्हणटा आपल्याचेरच बरयली म्हणून ती कादंबरी. अशें घडलां, अशें जालां. आनी कितें तरी कथेच्या बाबतींत म्हाका जालां. पयलीं कथा बरयली अशें जावूं येता म्हणून हांवें, आनी पळयल्यार ती बातमी आयली पेपरांनी. अशें म्हाज्या बाबतींत जाल्यार घडलां. म्हळ्यार पयलीं हांवें बरयलां आनी मागीर तशें घडलां. हें म्हाका जालां. म्हणून आतांय जायते गजाली म्हजे कडेन आसा जे अजून घडपाचेच आसात, घडपाक शकता. इतले भयंकर एक कादंबरीचो विशय आसा म्हजे कडेन, ते घडपाक शकता. ते हांव बरयतलो कादंबरी, कित्याक मुखार घडणयो
ह्या उद्देशान आता सांगून जाल्यार कोणी आरोपय करूं शकता म्हणजे कितें सांगता काय म्हणजे म्हाका अशें भयंकर आसा की आमी जर अशें जर गेले जाल्यार भयंकर गजाल घडपाक शकता समाजात उतर करून उडोवपी बरयता म्हाका तें बरयता सर तांचे जे नवोदित कादंबरीकार आसात तांकां तूं कितें अशें सांगपाक सोदता मार्गदर्शन मार्गदर्शक ना ते कितें सांगतले ते बिचार हां एक सांगपाक शकता की भरपूर वाचन जाय म्हाका ते बरयतात आमची भुरगीं तांचे भितर कितें आसता एक हें आसता उतराचें वर्गीकरण शब्द नियोजन नांवाची गजाल आसता खंयचे शब्द खंय यूज करप त्या जाग्यार ते शब्द यूज करपाक जाय खंय कितें शब्द यूज करपाक जायना म्हणटकच ते शब्द नियोजन करतना तुजे कडेन भरपूर शब्दाचे भांडार आसचे पडटा भरपूर म्हणल्यार त्या साठी भरपूर वाचन जाय तूं समज कोंकणीत बरयता जाल्यार कोंकणीत भरपूर तरी वाचन करपाक जाय सगळें साहित्य वचपाक जाय म्हळ्यार तें साहित्य वचपाक जाय आनी मग तुगे अक्षरशः शब्द भांडार वाचता तुजे भितर एक वेगळे तरेन विचार करपी मनीस तयार जाता वाचपाक जाय कित्याक हांव हें मुद्दम सांगता तुमी फक्त प्रश्न विचारलो ना वाचपांतल्यान मनशाची कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता आतां पळय जे पळय आतां हे इंटरव्यू पळयतले तांकां कितें तरी मेळपाक जाय तांच्या भुरग्यांक कितें तरी मेळपाक जाय ते पेरंटांनी फक्त अभ्यास किंवा ते शिकयले मार्क घेतले हातूंत कांयच जावपाचें ना तकलीच भुरग्याच्या विचार करपाची तांक वाडपाची ना तांची बुद्धी तेंचे मदीं येवपाची ना तांकां जर तांचे मदीं बुद्धी येवपाक जाय जाल्यार तांणी भरपूर वाचन करपाक जाय आतां एक फॉर एग्जाम्पल म्हजी कादंबरी ती वाचता हांवें बरयली ती पण तुमी वाचतना तुमची तकलेंत एक कादंबरी तयार जाता तुमी थंय पात्र उबी करता तुमी ही डायलॉग तांच्या तोंडार घालता तुमी तांचो चेहरो मेलो दोळ्या हाडटा तुमी एक न्हंय पळयतात तुमी गांव पळयतात दोंगर पळयतात नकळत तुमी एक कादंबरी बरयतात तुमचे तकलेंत ते थंय एक क्रिएशन म्हळ्यार तुमची मेंदू ही क्रिएटीव जालो एक्टीव जालो एक्सरसायज जाली ताका आनी ताची कल्पना शक्त अशी वाडपाक लागता कल्पना शक्त वाडप ही मनशांतली म्हत्वाची गजाल ती कल्पना शक्त वाडत 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 ताची वता आनी तो मागीर एक लेखक कादंबरीकार एक जाग्यार हाडून दिवचो सोदता तो थंय विचार करपाक लागता तो थंय विचार करपाक लागतले की ताका दिसता ना हें अशें जायना आशिल्लो किंवा हें अशें जावपाक जाय आशिल्लें असो विचार करून तो एक निर्णय घेता ती ताची बुद्ध आसता आमी सदांच भूल करता इंटेलिजन्स विजडम आनी नॉलेज एकूच अशें समजतात ते एक न्ही ते तीन वेगळे इंटेलिजन्स म्हळ्यार हुशारकाय ती जन्मजात मेळटा कोणाक थोडी थोड्या चड पण 1% इंटेलिजन्स पुरो मनशाक जगपाक आनी नॉलेज आमी मेळयतात लायब्ररींत बसून प्रिस्क्रिप्शन हाजे कडल्यान पापया सगळ्या किंच्यान आमी मेळयतात आनी ह्या दोनी गजालीचेर जेन्ना आमी तकलेंत आमचे विचाराचें मंथन जाता तेन्ना आमकां बुद्ध येता आनी नेमकें तें बुद्ध दिवपाचें काम पुस्तक करता देखून पुस्तक वाचपाक जाय म्हणजे मराठीत एक हें आसा वाचेल तो वाचेल पुस्तक जो भरपूर वाचता ताची विचार शक्ती प्रगल्भ जाता आनी ताची पळय विचार शक्ती प्रगल्भ जाता कल्पना शक्त वाडटा तो जिणेंतल्या प्रत्येक गोष्टीक निर्णय घेवपाक शकता खंयचीय अडचण येवं तो निर्णय घेवपाक शकता नाल्यार तो आत्महत्या करता निर्णय घेवपाक शकना तो भिता काचाबूल जाता आनी जो भरपूर वाचन करता तो निर्णय घेवपाक शकता तो केन्नाच आत्महत्या करचे ना तो सामको निर्भय जाता सामको म्हणून भरपूर वाचन आसपाक जाय मेळत तें वाचपाक जाय म्हणजे आवय आमकां वाचनाची आमची सगळीं भावंडां वेल रेड म्हजो धाकलो भाव सड्डो जाला आनी तो चड शिकूंक पावना वाचनांत ते वेल रेड नाशिल्ल्या ताका इंट्रस्टूच आशिल्ले जल्मा पासून ल्हानपणा पासून वाचपाची आयकुपाची आई आमकां काणी सांगताली अर्दानच दवरताली पुराय सांगे म्हणून सांगनाशिल्ली तुमकडे पुस्तक आसा वाचा मी आमी भावंडे थंय उडी घेताली सगळीं तें पुस्तक वाचपाक अशें करून ताणें आमची वाचनाची आवड वाडयली जी आवयो हे मुलाखत पळयतात तेन्ना सगळीं सांगता आड्यात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार म्हणटा आड्यात आसपाक जाय तुमी वाचनाची संवय लावन घेवपाक जाय अर्दच काणी सांगपाची भुरग्याक काणी सांगप आवडटा आयकोवप ती आयकली की भुरग्याक अर्द सांगली की ती पुराय करून तें पुस्तक वाचता अशें करून भुरग्याक वाचनाची आवड जाता आनी ज्या भुरग्याक वाचनाची आवड जाता ते ज्ञानी जातात प्रगल्भ जातात तें तोंडच पळयला कळटा तूं कथलेचें रूप जशें पळयल्यारच कळटा तशें भरपूर वाचन करतले भुरग्याचें रूप पळयल्यार समजता तो विद्वान म्हणून वाचन भरपूर जावं जाय आनी वाचनांतल्यान भरपूर विचार मेळटा आनी विचार दिवप होच लेखकाचो हेतू आसता म्हणून तो लेखक विचार आनी नित्य नवे विचार येवपाक जाय नाल्यार ताका लागून प्रत्येक काळात प्रत्येक युगांत वेगवेगळे लेखक वेगवेगळे साहित्यीक येवं जाय कित्याक विचार बदलत आसता तशें लेखक नवनवे विचार दीत असतात कित्याक आमकां नवनवे विचार जाय
जीवन जर आमकां घडोवपाक जाय जाल्यार आमकां विचारूच जाय. विचारा शिवाय जीवन घडना. म्हजे जिणे वेगळे, तुजी जिणे वेगळे, ताजे जिणे वेगळी. कित्याक आमचे सगळ्याचे विचार करपाची पद्दत वेगळी. जस जस विचार तस तशे कृती, जस जशी कृती तस तशें फळ, आनी जस जशें फळ तस तशें मनशाची जीण. म्हणटकच तुमची जीण जर बरी करपाक जाय, जर बरे विचार जाय, आनी बरे विचार जर जाय, भरपूर वाचन करपाक जाय, अनुभवी लोकांची विचार आयकुपाक जाय, म्हणून वाचन करप आनी म्हणूनच लेखन करप. म्हणून हीच लेखकाच्या समाजात गरज. ताका कित्याक जाय ती वेळ वगडावपाक. तुम्ही म्हणले आताच की लेखक जे आसा ते नवे विचार आपल्या साहित्यातल्यान हाडटात. तुमची आता नवी कादंबरी येता ती नावीण भूल. ह्या कादंबरींतल्यान आमकां खंयचे विचार वा ह्या खंयच्या विशयाचेर ही कादंबरी आसा? मनीस काय स्वभाव घेवन येता जल्मताच. ताका संस्कारांतल्यान ते स्वभाव बदलोवपाक जाय. आनी ज्या भुरग्याचेर ते संस्कारान ते स्वभाव बदलले उरना, ते म्हणटा तोच घेवन मुखार वतात. आनी त्याची संगतीत येतले लोकांक ताचो कितें वायट परिणाम भोगचो पडटा. कशे तरेन त्या वायट स्वभावाचो ती गैरफायदो घेवंक शकता आनी समाजातले एक बरे कुटुंब नश्ट करूं शकता, कोणाले जीण वायट करूं शकता. तसले स्वभाव उरले जाल्यार ताचो तो त्या विचाराचो वेध घेवपाचो यत्न केला. सर्पाक कितलेंय दूद पाजलें तरी तो विकूच ओंपता. अशे काही गुण घेवन काही व्यक्ती जल्मा येतात. ताचेर खूब संस्कार करचे पडटा. ते संस्कार जायना जाल्यार ते ज्या मनशाच्या जिवनात वतात त्या मनशाची जीण दोळ्यान करतात. अशे ते एक 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 अशी जीण की जाका बळी पडटात ते बाकीचे घर ताच्या स्वभावाक लागून किंवा ताच्या जगण्याक लागून ते दाखोवपाचो यत्न केला नावीण भूल. आनी ते समाजाक आकर्शीत करपाची ताक आसता तांचे कडेन. अशें समाजात खूब ती कादंबरी वाचतकीर कळटलें हें आमचें हांगा जालां, तें जालां, तें जालां, तें जालां. सामाजीक विशय तो फटवणा विशय. तुमच्या कादंबरींचे जे नांवां आसतात ती बी खंय तरी आकर्शीत करपी आसता. तुम्ही पयलीं साहित्य बरयता आनी मागीर नांव चिंततात काय पयलींच तुमकां टायटल म्हळ्यार शीर्षक माथाळो सुचून येता? काही कथेच्या कादंबरीच्या बाबतींत पयल्याच माथाळो येता. पयल्याच माथाळो येता. शेवट आनी चडशे कादंबरी किंवा कथेचो शेवट म्हणजे पयलीं आसता. पयलीं शेवट लक्षांत येता, मागीर सुरवात करता. आनी काही हितूंत मागीर तें जो आमी पळय तकलेंत धरिल्लो आसता विचार तो सारको समर्पक दिसना. कारण आमी कादंबरीच्या बाबतींत चड करता. कारण ती वेळ घेत वता न्ही, तो वेळ घेवन वयता, आपल्या अशें मार्गान वचपाक लागता. थंय मागीर नांव सोदचीं पडटात. भुंयपूत एक नांव सोदचें पडटा. खूब जाण आशिल्ले ते फाटल्यान एक ते बोर्डूच बसयल्ल्या भशेन आमी खूब जाण आशिल्ले तातूंत. मागीर शेवटी हें नांव आमी सिलेक्ट केलें कित्याक परत भुंयपूत उत्तर आयिल्ले आनी भुंयपुताच्या धुवाचेच कादंबरी न्ही ती. भुंयपूत एक सारकें हें तें नांव. पूत म्हणल्यार की सगळे पूत अशें न्ही ते. मॅन म्हणटा की वुमन हें नासता अशें न्ही. तशें मॅन इज मॉडर्न म्हळ्यार जर तर बायल इमॉर्टल अशें न्ही. तशें. सर, आयज मेरेन तुमच्यो जितल्यो साहित्य कृती निर्माण जाल्यात तातूंत भितर तुमची सगळ्यांत आवडीची साहित्य कृती खंयची आसा? तशें कांय नासता. म्हाजे 5 बोट आसा. तुजी आवडीची बोट खंयची म्हणल्यार कितें सांगू? तुजें आवड नाशिल्लें बोट काडून उडोवया म्हळ्यार कितें जातलें? तें सगळें जाय जाता न्ही. सगळेच साहित्य कृती लेखकाक आवडटा. आनी तातूंत चडांत चड कितें जाता, जशें आवय बापायक निमणे भुरगे आवडटा पळय शेंडे फळ, मागीर दुसरें जालें नंतर परत तें आवडूं लागता. तशें निमणी कलाकृती थोडे दीस घेवन तो नाचता, गोंजारता. आनी मागीर दुसरी कलाकृतींत हात घायला की हें मागीर कुशीक उरलें, व्हडले भुरगे जाले. हें म्हज्या बाबतींत घडटा. तुमची स्वताची कलाकृती तुमकां सगळ्यो आवडटा आसत, पूण खंयच्या साहित्यिकाची तुमकां कादंबरी म्हणा वा कथा म्हणा आवडल्या जी तुमी परत परत वाचपाक तुमकां आवडटा? हय, म्हाका अर्नेस्ट हेमिंग्वेले ओल्ड मॅन एंड द सी खूब फावटी वाचलें हांवें. खूब फावटी वाचलें. तातूंत आनी तें वाक्य असां करून दवरता, मॅन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, ही कॅन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफिटेड. हें म्हाका म्हजे जिणेंत खूब लागू पडला. ही असली साहित्य कृती हांव परत वाचता. हांव भगवद्गीता परत वाचता. आवडली म्हाका. हांव महाभारताचे काही प्रसंग घेवन वाचता, रामायणाचे काही प्रसंग घेवन वाचता. म्हाका ते आवडटात. आनी म्हाका रविंद्रनाथ टागोराचें काही साहित्य आवडटा. पूण म्हाका अशें केन्नाच जावंक ना की एक लेखक ताजें सगळेंच साहित्य म्हाका आवडलें अशें जावंक ना. काय आवडलें काय आवडूंक ना अशेंय जालां. तशें एकूच नांव म्हाका सांग. मराठींत म्हाका श्रीनाथ पेंडसे आवडला, उदय मंगेशकर्णीक आवडला, म्हाका जयवंत दळवी आवडला खुबसो. वि स खांडेकरान
आदली काही कथा आवडल्यात म्हाका, विवा शिरवाडकरांचें नाटक आवडला, अशें म्हाका कन्नडांत एस एल वेरप्पा आवडला म्हाका. परत युवा अनंतमुर्तीची एक कादंबरी आवडल्या, ती संस्कार, तुम्ही जाणा आसतली, ते कोंकणीन ट्रान्सलेट ते फिल्मूय जाल्ली दिसता म्हाका. अशें खुबशे आसात लेखक वेगवेगळे. पण ती ही कोणी बरयली ती देवदास कादंबरी बरयली ती, कोण नांव रिकॉल करूंक जायना. मागीर ती आवडला म्हाका. नंतर अशें ट्रान्सलेशन सगळे वाचता जायते. आणि फक्त कोंकणीच अशें न्ही, तुम्ही वेगवेगळ्या भाशेंतले साहित्य वाचता. कोंकणीत म्हाका हे आवडटा, सगळे आवडटात. सैल बाबाची कादंबरी आवडटा, भाई मावजाची कथा म्हाका आवडटा, पुनीत बाबाची नाटकां आवडटा म्हाका, दत्त बाबाचे एस्से म्हाका आवडटात, आमचे रवींद्र बाबाचे एस्से म्हाका आवडटात, आमचे आनी बाकीच्या सगळ्याचे आवडटा म्हाका. पण सगळे आवडटा अशें ना, आवडटा. नांव कांय जाणांच घेवना हांवें, कित्याक खूब जाणां आसात. तुमचें वाचन पळयलें जाल्यार चौफेर अशें वाचन आसा तुमचें, कोंकणी, मराठी, हिंदी. हांव सायन्स खूब वाचता, म्हणजे पुराण वाचता, परत इतिहास वाचता. इतिहास वाचप म्हाका खूब आवडटा. कित्याक घेवन वाचप आसता, विज्ञान वाचता हांव, एनाटॉमी हांव अभ्यास करता, केला हांवें. सायकोलॉजीचो अभ्यास केला हांवें, तो करचोच पडिल्लो आमकां शिकतना, बी एड करतना. ती सायकोलॉजी आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार मनीस वाचता. मनीस वाचताना मनशाचेर प्रेम करता, जनावरांचेर, सुकण्यांचेर वा संवसाराचेर प्रेम करता. म्हणजे कविता आसा तुमकां याद जाता पळया, हांव न्ही हे पंचमहाभुतान हे ब्रह्मांड जाला, तशें म्हाका याद ना. हांव पंचमहाभुताचो, पंचमहाभूत हांव खाता, पंचमहाभुतां जेता, ब्रह्मांड पंचमहाभुताचो, हांव पंचमहाभुताचो, आनी हांव मर्दकीत पंचमहाभुतांत विलीन जातलो, आनी हेच म्हजें विश्वरूप. अशें कविता आसा म्हजी. आनी त्याच नदरेंतल्यान हांव पळयता. ताका लागून हो ग्लास म्हाका मुगेल दिसता, कित्याक म्हजे भितर पंचमहाभूत आसा, ताज्याय भितर आसा. आमी भावंडां कशीं पळयतात आपली म्हणून, कित्याक आमचे रक्ताचें नातें इतल्या आमी सीमीत दवरतात. तुमी तेज्याय पलीकडे वचा, ह्या ब्रह्मांडात जे पंचमहाभूत आसा तेच आमचे मदीं आसात. पिंडी ते ब्रह्मांडी अशें म्हणटा. जेन्ना ब्रह्मांडी ते पिंडीत आसा जाल्यार हो ब्रह्मांडूच मुजो, आनी हांव ब्रह्मांडाचो. कित्याक आमी एकामेका पासून पयस रावप, जात धर्म आनी कितें बायल दादलो हो भेदभाव घालून आमी सगळे एक. आमी सगळीं समज आजच सगळीं आमी मेले, आमचे घट्टण जावन सगळे आमी एकमेकाक भरसून वतले, पंचमहाभूत सगळीं एक जातली. हें आमचें एकरूप. हें हांव त्या नदरेन विचार करता. आनी ही विचार म्हाका अध्यात्मांतल्यान येयला, कित्याक हांव जो सुरवातेक आध्यात्मीक पिंड आशिल्लो म्हगेलो, हांव नो मायंडिडनेस मेडिटेशन करतालो, हे करताले, ते ताजी म्हाका फळ मेळ्ळां. पूण ते आमी जो देव म्हणटालो तो देव न्ही, देव हो सगळे. तूं जो देव म्हणटा, देर इज नो प्लेस वेअर देर इज नो गॉड. प्रत्येक पॉवर हे देव हातूंतली, ती आतां हांगाय भरिल्ली आसा. तो कॅमेरा हो केत व्हडलो पॉवर हो देव आसा, ग्लास देव, उदक देव. आतां पळय पडपा ताळ सुकता, उदक पिता, देव तो म्हगेलो. सांग सर, आमी बाल साहित्याच्या नदरेंतल्यान पळयली जाल्यार आमकां बाल नवलिका ज्यो आसात त्यो खूब उण्यो दिसतात. आनी तुमची काणी आज्याली जी बाल नवलिका आसा ती खूब सुंदर जाल्या. भुरग्यांकूय ती आवडटा, म्हणजे भुरग्यांक वाचपाक लायताले, सो खूब आवडल्या. सो त्या नदरेंतल्यान तुमी बाल नवलिका वा बाल साहित्य आनी खंयचें अशें निर्माण करपाचें हावीस आसा तुमचें? बाल साहित्यात आमी लक्ष घालपाक जाय. आमी आतां कितें सांगलें की हांव पयलीं कादंबरी बरोवंक काडटा, आनीक मागीर नाटकां, बाल साहित्य बरोवपाक जाय म्हाका, आसा म्हणजे तितले बाल नवलिका आसा. आनी बाल साहित्याची आतां येता न्ही, पळय हांव मुद्दाम सांगता तुमकां, तुमी तरणाटे भुरगीं तुमी बरयतात. बाल साहित्याक पळय ती काऊ चिव चिव म्याव म्याव ही असली तुमी एवॉयड करात. आतां भुरगीं खंयचे विचार करतात ते पळयात, ती खूब सकारात्मक विचार करतात, आनी सकारात्मकच गजाली तातूंत घाला. म्हारू येता, भूत येता, ते भिवूंय नाका तांकां, तशें करूच नाका. सकारात्मक गजाली घाला. तांकां प्लॅनेटा वयर काणी सांगात, तांकां चंद्रार वचपाची काणी सांगात, तांकां आनी कितें करपाची काणी सांगात, तांचे भाशेंत सांगात. बाल साहित्य बरोवप खूब कठीण, त्या भाशेन सांगात, अशें करून सांगात. तांकां तातूंतल्यान कितें मेळपाक जाय, न्हय न्ही अशें न्ही अशें दिसपाक जाय. अशे तरेची तुमी बाल साहित्य आज निर्माण करची गरज आसा. एक दुसऱ्या प्लॅनेटा वयल्यान बाबू आयलो,
तो उलयलो तो खंयचो तो वेगळोच दिसता ताका दोगांय फ्रेंड असली बी कथानक घेवन बरोवप भुरग्याक खूब बरें दिसता आनी तातूंतल्यान विज्ञान मेळटा ही आज बाल साहित्य येवपाची गरज आसा खूब वेळ तांकां भुंयलो किंवा आनी कितें केलें नाल्यार ते पळय म्हाका एकट्यान विचारिल्लें कोण येना म्हणल्यार ते नाका तो विशय नाका तो कोण तरी कवितेन ते गाणी बरयले ताजेर मागीर ते बोट दवरप भुरगीं विचार करतात कळ्ळें न्ही हें अशें जाता काय कितें हें अशें जायना अशें विचार करतात भुरगीं खूब विचार नवीन नवीन पिळगी खूब विचार तयार जाता म्हणटकच बाल साहित्य बरोवपा जाय म्हाका खूब सकारात्मक दृश्टीन आनी खूब एंटरटेनिंग दृश्टीन भुरग्याक आधुनीक टॅक्निकाचे दृश्टीन कशी मुखार कार्यावळ सोंपोवच्या आदी तुमकां आमच्या प्रेक्षकांक कितें सांगपाचें असलें जाल्यार कांयच सांगपाचें ना खूब खूब वाचा वाचले जर जायत तर तुमकां तुमची मेंदू प्रगल्भ जातलो आकलन शक्ती हे कल्पना शक्ती तुमची वाडटली तुमकां नवी नवी बुद्ध मेळटली म्हजी बुद्ध जेन्ना तुमी वाचता तेन्ना तुमचे तो विचार सरता आनी त्या विचारांतल्यान तुमची बुद्ध तयार जाता ती बुद्ध तुमचे मदीं तयार जावप ही खूब म्हत्वाची आसता ती बुद्ध तुमी दुसऱ्याक दितात बुद्ध तयार जावपाक जाय जाल्यार आकलन शक्ती कल्पना शक्तीचो विस्तार जावंक जाय आनी कल्पना शक्तीचो विस्तार जावंक जाय जाल्यार फक्त वाचन आनी वाचनांतल्यानच जाता कल्पना शक्तीचो विस्तार कित्याक दोळे मुखार तुमी चित्र तयार करतात आमी सिनेमा पळयल्यार कल्पना शक्ती विस्तार जाता कित्याक रेडीमेड मेळटा ते आमकां कळ्ळें न्ही रेडिओ आयकला कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता पुस्तक वाचला जाता हे असली तुमी घेवपाक जाय आनी तेजी गरज आसा तातूंतल्यान बुद्ध मेळपाक जाय सकारात्मक विचार येता लोकां कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन तुमचो बदलता तेन्ना सगळे आनंदी जातात शेवटी कितें टू मेक दीस वर्ल्ड अ हॅपी ड्वेलिंग प्लेस त्याच एक आमचें हें ना सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मयात् हें तर आमची इंटेन्शन पुराय कायद्याचे संवसाराचे जगाचे हो समाज घडोवपाचे फाटल्यान हेंच एक शेवटचें हें ब्रीद वाक्य सगळ्यांक सुखी जावपाचें सगळ्यांक समाधानी जावपाचें खोशयेत रावपाचें आनंदात जावपाचें वायट सगळें ना करपाचें पयस दवरपाचें हें तर इंटेन्शन आनी हें जर इंटेन्शन जर जावपाक जाय तर नवी बुद्ध येवपाक जाय लेखकान बरे बरे विचार दिवपाक जाय फक्त एक मनोरंजनच म्हणून पळोवचें न्ही तें अर्ध सत्य साहित्य मनोरंजनासाठी आसता अशें जर कोण समजता जाल्यार तें अर्ध सत्य साहित्य विचार दिवपा साठी आसता आनी विचार घेवनूच आमी फुडें वयतात विचारांतल्यान आमचें जीण घडटा जल्मा येतना आमचे कडेन कांयच विचार नासतात मनूच नासता सगळे विचाराचें संकलन म्हळ्यार मन हेच लोकांक सांगता आनी नमस्कार म्हणटा सर आयज तुम्ही आमचे मदीं येवन तुमचो मोलादीक वेळ दिवन तुमी साहित्या विशीं तुमच्या साहित्या विशीं खूब गजाली आमकां सांगल्यो सो ते खातीर तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमचे ह्या मुलाखतीचो फायदो आमच्या युवा पिळगेक तरणाट्यांक विद्यार्थ्यांक सगळ्यांक जातलो नक्कीच जातलो तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ ह्या कोंकणी वाचन विश्वा वरवीं तरणाटी पिळगेक आनी वाचकांक खूब प्रोत्साहीत करता खूब तांचे कडेन वाचनाची आवड निर्माण करता तांचे भितर तशेंच आयज हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या प्रेक्षकांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हे जे पळय कोंकणी भाशा मंडळ करता वाचन विश्वाचे खूब सुंदर काम करता खूब खूब म्हत्वाचें काम करता कित्याक हेंच जर जाय वाचन विश्व भुरग्याक वाचनाची आवड निर्माण करप हीच तर आमची तळमळ सगळ्याची तळमळ ती खूब जाणांक खबर ना वाचनाचें म्हत्व खूब जाणांक खबर ना हें आमचें दुर्दैव सगळ्याक आनी हें कोंकणी भाशा मंडळ करता तोखणाय पात्र आसा तुमी सगळे तुमकां देव बरें करूं ही अशीच बुद्धी येवं आनी आमकांय परत परत आपोवची बुद्धी येवं तुमकां देव बरें करूं सर तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं सगळ्या प्रेक्षकांकूय देव बरें करूं